नमस्कार येवकार. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. इलेक्टोरल बॉन्डा विशीं म्हायती दिवंक 3 म्हयने मागपी SBIक सुप्रीम कोर्टांत फटें. फाटले 26 दीस कितें केलें काय म्हणून SBIक प्रस्न. आज सांजे मेरेन वेंचणूक आयोगाक म्हायती दियात. वेंचणूक आयोगान 15 मार्च मेरेन सगळी म्हायती वेबसायटीर घालपाची. कोणे कोणे बॉन्ड विकते घेतले, खंयच्या पार्टीन रिडीम केले, सगळें लोकां मुखार जाहीर. आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। DRDOन अग्नि 5 हे मल्टिपल टार्गेटेबल अण्वस्त्रवाहू क्षेपणास्त्राचे यशस्वी परीक्षण केलें. पाणबुडयेंतल्यान 6000 किलोमीटर मेरेन मारो करपाची ताची तांक. भारता कडेन आतां जमीन, हवा, दर्या आनी उदकांतल्यानय पाणबुडये वरवीं अण्वस्त्र क्षेपणास्त्र सोडपाची तांक. मिशन दिव्यास्त्र यशस्वी जालें म्हणपाची घोशणा स्वता प्रधानमंत्र्यान सांजे केली आनी DRDOची तोखणाय केली. तात्पुरते शेकांक TCPच्या परवानगेची गरज ना. पर्यटन आनी पर्यावरण खात्याची परवानगी पुरो. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. मायनर मिनरल कन्सेशन्स रुल्स 1985 दुरुस्ती जातली. हे दुरुस्तीक लागून चिरे, रेंव, खडयेचो प्रस्न सुट्टलो. सुपर स्पेशालिटी दोतोरांचो पगार 10% वाडयला. स्कीम फॉर प्रोवायडिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रीडम फायटर्सच्या भुरग्यांनी मागीर एप्लाय केल्लें सगळी स्कीम सोंपोवन, बट तेंचो परत एकदा व्हेरीफाय करून कन्सिडरेबली विचार करपाचो सरकारान केला. एकदा व्हेरीफाय करतलो आनी उरलेल्या फ्रीडम फायटर्सच्या भुरग्यांक जेंच्यांनी एप्लिकेशन दिवन थंयसर पेंडींग आशिल्ली स्कीम सोंपल्या उपरांत बट व्हेरीफाय करपाक घेतले. 30 जाण सुमार कितें तरी आसा. प्रोक्युरमेंट ऑफ द 15 न्यू बसीस फॉर द KTC EV बसीस, 50 नवीन बसीस ज्यो आसा पळय न्ही KTC खातीर आमी घेता. 10% हायक इन द सुपर स्पेशालिटी अलाउन्सेस डॉक्टर्स अपॉइंटेड ऑन द रेग्युलर बेसीस टू द गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन. आमी जे सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर्स जे आसा हांच्या खातीर 10% हायक दिता, कारण दे आर डुईंग द सुपर स्पेशालिटी वर्क इन द अवर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स. आताच्या देर इज अ अमेंडमेंट फॉर द गोवा मायनर मिनरल कन्सेशन रूल 1985. मायनर मिनरल स्ट्रीमलायन करपा खातीर चिरे आसतले, बाकीचे एका रुल्स आमी अमेंड्स केला वेगवेगळे, जेणे करून मायनर मिनरल सगळे स्ट्रीमलायन जातले. आतां पर्यंत शॅक्स आनी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जे बिचाचेर घालताले ताका TCP लागनाशिल्ले किंवा ताका कन्स्ट्रक्शन लायसनूय लागनाशिल्ले. वेरियस प्रॉब्लेम्स हाका येवपाक लागलेले आसा. हे सगळे रेग्युलरायज करपा खातीर आमी टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या थ्रू तांकां परमिशन्स दितले. आनी जी एक्च्युअली एट प्रेझेंट म्हणजे शॅक्स आसा ताकाय बी बाबा ताका नॉट TCP आनी येते तेजे स्ट्रक्चर आनी येते ठरल्या प्रमाणे त्या तातूंत आनी लोकेशन सुद्दां एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान ताका जो ठरोवन दिल्लो तेजी लोकेशन्स आसता, म्हणजे एनवायरमेंट आनी टुरिजम डिपार्टमेंट हातूंत क्लियर कट मेन्शन केला. ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन लागचें ना किंवा ताका TCPचें एप्रुवल लागचें ना शॅक्स आनी हेका घालपाक. हेज्या खातीर आमी वी आर कमिंग अप विथ द ऑर्डिनन्स. हे टेम्पररी स्ट्रक्चर जायकाचे ना जावूय शकता, तशेंच कशें जाता इट डिपेंड्स. फाटले दिल्ले आसा तांकांच फक्त ते कॅबिनेटांत रेग्युलर करता. वर्क चार्ज एस्टॅब्लिशमेंटा खाला 525 लायन हेल्पर घेवपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आर्जीक दिल्लीत स्कोप ना, तो प्रादेशीक पक्ष. हांगाचे इश्यूचेर झगडटात. दिल्लींत कितें करतले?
पर्यावरण मंत्री आलेश सिकेर हेड ऑन. नुवें बीजेपीक आपूण लीड मेळोवन दितलो. प्रत्येक आमदार दक्षिणेंत बीजेपीक लीड मेळोवन दिवंक वावुरतलो. बायलेक तिकेट दिवपाचो विचार बीजेपीन बरो वायट विचार करूनच खंय केला आसतलो. आलेश म्हणटा आपूण बीजेपींत नवो. What is this new Salsit? You tell I me. am very confident we will be able to give a majority to the BJP in Nuve constituency. It's a big statement, Alesh. Yes, it And is you a are big coming statement. on in It is front a of big camera statement. and saying It is a big statement. We will try our best to give a majority to BJP. Lead. A lead in Nuve constituency. to BJP Yes, on a BJP symbol. on a BJP to BJP I has to be on a digest symbol. What is this new Salsit? You are saying BJP will get lead in Salsit because you have made a very, very daring statement that you will give lead to BJP in your constituency. I am saying that By I going am- that yardstick, BJP should get lead in practically every Salsit constituency. I am saying that BJP will win. Categorical statement number one is BJP will win South Goa. हय, ते तुमचे जनरल स्टेटमेंट जालें. Next, हय. we will all chip in and contribute to that victory. सालसेतीक बीजेपीक लीड मेळटली. If why not? Or it will not lose by that margin that it used to lose before. They will be substantially lower. Much lower. Otherwise, how do we win the seat? But you are saying it's a fair thought to ponder upon. Why not? What is the scope on that idea? We are talking. We just celebrated Women's International Day, International Women's Day. Yeah. So maybe this is food for thought, and they are considering, rightly or wrongly, they will take a decision. And just having thrown that thought doesn't mean they've decided to give the ticket to a lady. Revolutionary goals. कोणाक चड डेंजर आसा ह्या ट्रायंगुलर कॉन्टेस्टाचो? We can't compare assembly elections and Lok Sabha elections. Lok Sabha elections are fought on one thing. Assembly elections are fought on another. How do we know? Tomorrow they may also join Congress and कोण आरजी? can't say. Everything is possible. Everything is possible. जनरली म्हाका दिसता तुम्ही म्हणटले आरजी विल जॉइन बीजेपी कारण ते तांकां तुमची बी टीम म्हणटात. That ते म्हणटाय ते जायत म्हणटात. There's only one constituency in Goa. You'll agree with me where they didn't put one or two constituencies where they didn't put a candidate. Correct. So in whose favor was it? Wasn't it in favor of the Congress? So you should wonder whether BJP and RG and Congress have an alignment somewhere, an unwritten understanding. अंजुण्या स्टार्को जंक्शनार फातोडेर एक्सिडेंटांत आंध्राचे 26 वर्सांचे चली आगताक गेले. स्कुटरीर फाटल्यान बशिल्ले. स्कुटर राखणेवंटीर मोखले उपरांत पुजिता रस्त्यार पडले. तितल्यान फुडल्यान येवपी मोटार ताजे वयल्यान गेली. मजगती म्हापशां कामर खाजन ट्रक आनी मोटारीचो एक्सिडेंट. मोटारींतले 2 जाण जखमी. आयज अंजुना स्टार्को जंक्शन हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा. आंध्र प्रदेशांतली ती पुजिता आनी तेज्या वांगडा एकटो चेडो आसलो. तो हजबंड काय फ्रेंड तो अजून स्पश्ट जाल्लें ना. तांचो एक्सिडंट जाल्लो आसा. ही स्टार्को जंक्शन आहा तेज्या सकयल जो रस्तो आहा थंयच्यान ती वयर येताली आनी मदींच जो चेडो आसलो तो बायक चलयतालो. मदींच तेजो आउट ऑफ कंट्रोल गेलो आनी सायडीन दुरगाड ताणें गाडी मारिल्ली आसा आनी फाटल्यान ते पुजिता चेडूं आसलें ते रस्त्यार पडले आनी फुडल्यांतल्यान 4 व्हिलर येताली. 4 व्हिलरीच्या पोंदा ते येयल्ले आसा आनी तेजे ऑन द स्पॉट ते एक्सपायर जाल्ले आसा. आनी जो चेडो आसा तेकाय इंजरी जाल्ली आसा. तेका म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्लो आसा आनी आतां फ्युचर इन्व्हेस्टिगेशन अंजुना पुलीस करतात. मजगती म्हापशा कामर खाजण ट्रक आनी कारीचो एक्सिडंट जावन कारींतले 2 जाण जखमी जाल्यात. इंजरी फक्त ते गाडयेन आसलेले फाटल्या एका चेडवाक आनी तेका तेक्ती मॅडमाक लागला आनी ते चेडवा हांगा गळ्याक बी लागला. इतकें म्हणजे हांगा फायन आतां ती हॉस्पिटलान गेल्या. मिस्टेक कोणाची ती म्हाका पावूंक जायना कित्याक पळय तो ट्रक ऑल ऑफ अ सडन हायवेरूय रावंक शकना. फाटी मारता तेजी चूक आसता म्हणटा. ड्रायव्हर खंय आसा? ड्रायव्हराक मॅडिकलाक व्हेला. मोदी सरकारान सिटीजनशीप अमेंडमेंट कायदो CAA चालीक लायलो.
भारता शेजारच्या इस्लामीक देशांनी अल्पसंख्याकांक भारतीय नागरिकत्व दिवपाची तरतूद ह्या कायद्यांत केल्या. 2019 वर्सा सावन 5 वर्सां उपरांत CAAचे नेम सरकारान अधिसूचीत केले. 2019 ह्या कायद्या आड एक्टिविस्ट आनी कांय मुस्लीम संघटना रस्त्यार देंविल्ल्यो. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर रायबंदरा कॉजवे 30 एप्रिल मेरेन बंद. थळाव्यांक एंट्री खातीर पास, बाकीच्यांक नो एंट्री. रायबंदर चोडण फेरी चालू उरतली, मात रायबंदरा सावन दिवाडेची फेरी बंद. रायबंदरा वचपाक कदंबाची खासा सर्वीस आसतली. मजगतीं रायबंदरा रस्तो बंद आशिल्ल्यान ट्रॅफिकाचो सगळो भार पोन्ने गोंय बायपासार. पुराय पणजे सध्या स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा आनी सध्या जो रायबंदर कॉजवे आसा थंय स्मार्ट सिटीन आपलें काम चालू केल्लें आसा. आयच्यान हो रस्तो बंद आसतलो. रायबंदर जो कॉजवे आसा टील ओल्ड गोवा सुद्दां आयच्यान बंद आसतलो. तो टील 30 एप्रिल सुद्दां हो बंद आसतलो. आनी ह्या दरम्यान जे कोण रायबंदरचे लोक आसा तांकां पासीस इश्यू केल्ले आसा. तशेंच जे लोक ट्रॅवल करपा आसा, जे चोडणे फेरीत बी वचपा आसा तेंच्या खातीर बसीस दवरिल्ल्यो आसा. कदंबा बसीस दवरिल्ल्यो स्पेशल दवरिल्ल्यो आसा ज्यो पणजे बस स्टँडा वयल्यान रायबंदर वयतल्यो. हे फूल 30 तारीख सुद्दां हो रस्तो जे लोक हांगसरल्यान वयताले, फोंड्या वयताले तेंचे खातीर बंद आसतलो. जे लोक फोंड्या वचपा आसा, जो लोक पयलीं हो कॉजवे यूज करताले तेंच्यांनी ओल्ड गोवा बायपास यूज करचे अशें स्मार्ट सिटी इश्यू केल्ले आसा. जे कोण लोक चोडणा वयता तेंचे खातीर चोडणा फेरी फंक्शनल आसतली. पूण ती दिवार फेरी आशिल्ली रायबंदर ही फेरी बंद केल्ली आसा आनी जी लोक ते यूज करताले तेंच्यांनी ओल्ड गोवाची फेरी यूज करची अशें स्मार्ट सिटीन सांगलेलें आसा. दिवार फेरी बंद करपाचें कारण म्हणल्यार दिवार फेरीचें जे तोंड आसा थंयच काम सुरू आसा, एक्सप्रेशन खणपाचें काम सुरू आसा, ते कारण दिवार फेरी बंद आसतली. हें पुराय काम 30 एप्रिल पर्यंत कंप्लीट जातलें अशें स्मार्ट सिटीन सांगलेलें आसा. तो पर्यंत हो रस्तो बंद आसतलो. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास चारी वांगडा श्री कुंकळकार. हरमला गिरकार वाड्यावयलीं 17 बेकायदेशीर बांदकामां मोडल्यान 4 सील. बेकायदेशीर दिसता अशें 152 बांदकामांक शोकॉज दिल्या. CZMAची हायकोर्टाक जाप. कोर्टान सुनावणी बुधवारा दवरल्या. हरमलचो आदलो सरपंच बेर्नार्ड फर्नांडीस आनी फामिलीच्या बांदकामा विशीं सुनावणी तेन्नाच जातली. Meanwhile, the CRZ authority has issued notices to around 152 structures which were subject matter of inspection carried out by the CRZ authority. So that we reported to the High Court. The High Court has now further fixed the matter for day after tomorrow for all other issues to be considered, including the issue about that building which is ordered to be demolished, and there was 90 days time given to that person to demolish that structure that has expired today. The court was told that he is going to apply for extensions, so that application possibly may come up day after tomorrow. As far as the structures of the ex-sarpanch is concerned, that also the High Court is considering. He has been directed to file affidavits. Other co-owners are also directed to file affidavits. They are being filed and the High Court will decide about the structure of the ex-sarpanch as well. मुरगांवां वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटरांनी क्यू सिस्टम मोडल्या. नोटीस धाडून तांचो न्याय निवाडो करचो. हायकोर्टाचे कॅप्टन ऑफ पोर्टाक ऑर्द. 17 जाणांक कारणां दाखय नोटीस धाडपाची प्रक्रिया सुरू केल्या म्हूण पर्यटन खात्याची कोर्टाक जाप. नोटिशीचो निकाल लावन कोर्टाची 3 सप्तकांची मुजत. पणजे महापालिकेचें अंदू वर्साक 7 कोटींचें बजेट. फाटल्या बजेटा परस 3 कोटी मायज. महापालिकेचें बजेट बसके उपरांत महापौर रोहित मोन्सरात प्रुडंटा कडेन उलयलो. मजगतीं पालिकेन स्मार्ट सिटी बस स्टेशनावेल्यो जायराती काडूंक लायल्यो. रोहित म्हणटा जायरातींचेर येणावळीचो वांटो महापालिकेकय मेळूंक जाय. So last year we had allocated around 4 crores for development through the corporation from the corporation fund. So this year we increased it to around 7 crores. Now one thing also that we've done, and our collections have gone up. Now because of that 2016 High Court case, house tax revenue has actually dropped. It's dropped by around 3 crores, 3.5 crores. But in spite of that also we managed to have a profit around 2 crores. And we made savings all throughout. Our revenue has gone up all throughout from the ferries, from everything like that. So we've done pretty well. So. For the bus shelter thing especially, advertising was part of the thing. Now whoever the contract went to, they were displaying the advertising without any revenue coming to the corporation also, which technically is illegal. So based on that, we took down all of their signages. Now even the smart city mission, the revenue is supposed to be shared with the corporation also. The corporation gets the blame the moment something goes wrong, but if we don't get a share in the revenue to maintain the properties, it becomes an issue for us also. Even though the projects have been executed so far, maintaining it will become an issue if we don't have a share in the revenue.
पालिका आनी पंचायत वाठारांतले CCTV कॅमेऱ्यात चलना म्हूण मुखेल सचिवाक बरयलां. गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामत सांगता, गुन्यांवकारी प्रकरणां वाडटात, शूटआवटा सारकेल्यो सिरियस गजाली जावंक लागल्यात म्हूण बेतोड्या शूटआवटाच्या फाटभुंयेर गोवा फॉरवर्डाचो पत्रव्यवहार. पक्षान आमच्या आज एक पत्र केल्लें आसा चीफ सेक्रेटरीक, कारण थंय उक्ताडार आयलें की थंय जी CCTV आशिल्ली जंक्शनाचेर इट वॉज नॉट इन द वर्किंग कंडिशन. सो अशें जेन्ना इन्सिडंट घडटात तेन्ना कांय आयडियाज येता आनी कांय गजाल्यो मागीर उक्ताडार येता. सो आमी आज एक पत्र केलां चीफ सेक्रेटरीक पक्षान की म्युनिसिपालिटी क्षेत्रांनी आनी पंचायत क्षेत्रांनी वाठारांनी जितले CCTV कॅमेरा आसात जे स्थानीक म्युनिसिपालिटीन घाल्या आसत किंवा स्थानीक पंचायतींनी घाल्या आसत किंवा खंयच्या आनी एजन्सीनी घाल्या आसत, एक सर्क्युलर किंवा नोटीस काडची म्हणून सगळ्या पंचायतींक आनी म्युनिसिपालिटींक टू सी दॅट कॅमेराज आर इन वर्किंग कंडिशन. कारण आज क्रायम इतले वाडपाक लागला की क्रायम जर डिटेक्ट करतले जाल्यार प्रॅक्टिकली CCTVचोच आधार घेवचो पडटलो. कारवाराक कुणबी समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळोवन दिवपाक हातभार लावपाचें गोंयचो सभापती रमेश तवडकाराचें उतर. जोयडा आंदोलनाक बशिल्ल्यांक तो वचून मेळ्ळो. शिष्टमंडळाक घेवन दिल्ली घरमंत्री, आदिवासी मंत्री आनी RGIक मेळटलो. हक्कां खातीर कुणबी समाजान खंय ठाम भुमिका घेवची तेन्नाच सरकार दखल घेतलो. आणि त्या संधीचे पडसाद जे आसा न्ही की संबंध कर्नाटक राज्यांक पडपाक जाय, पॉलिटिकल हाजेर पडपाक जाय. पण आज हांव ह्या पदाचेर आसा, ह्या सभापती पदाचेर आसा, म्हाका दिल्ली एक्सेस आसा. दिल्ली वचून हांव कोणाक मेळूं शकता. त्यामुळे म्हजे दृश्टीकोन हांव प्रयत्न करता. हांव इतलें सांगता की आज जर आमी म्हणजे आज म्हज्या मनशाक हांवें थिंगा RGIच्या ऑफिसांक धाडलां. जर तांकां अपॉयंटमेंट जर फाल्यां परवां केन्ना जाता आसत जायतली जाल्यार ह्या विकाक फुडल्या विकाक वचून RGIक पयलीं वचून RGIक वता आसतना म्हाका एक 3-4 जाण कोण आसा पळोवपा ते तुमी बरोबर आमी पळोवया समजून घेवया बाबा खंय अडला आनी कित्याक अडला. म्हणजे ट्रायबल वेलफेअर मंत्री जे अर्जुन मुंडा आसा तांकांय पाठपुरावो करपा खातीर आमच्या नाट्य पळयता. फुडें वचून जे आसा न्ही ह्या सगळ्याचो मोहर जे लावपी जे खरें स्टेटस दिवपाचो अंतीम जो निर्णय जो आसा तो आमच्या देशाचे गृह खातें घेता. गृह खात्याचे मंत्री आसा अमित शाहजी ते घेतात. म्हणजे ह्या सगळ्या गजाली संदर्भांतले आमकां हें पळोवचें पडटलें. त्यामुळे एक गजाल आमकां लक्षांत धरा, म्हणजे एक खंय तरी म्हणजे ताठर भुमिका घेवची पडटली. ताठर भुमिका म्हळ्यार कशांत अशें नरवा कुंजरवा भुमिका घेवन कांय जावचें ना. म्हणजे नरवा कुंजरवा म्हणची कशें आमकां म्हणजे एक स्पश्ट धोरण खंय तरी घेवचें पडटलें. लक्षांत न्ही म्हणजे स्पश्ट धोरण म्हणजे कशें आसा की लिडर जर अर्द हांगा अर्द थंय आसत जर जायत न्ही कांय जावचें ना. म्हणजे तुमकां कोण किंमतूय दिवची ना. आमदार निलेश काब्रालान घडोवन हाडिल्ल्या आमदार चषक 2024चे यशस्वी आयोजनाची मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केली. 2036 ऑलिंपिक भारतांत जावपाचे नजरेन मोदी सरकाराचें काम चल्लां. खेलो इंडिया सेंटरांतल्यान भुरग्यांक तयार करपाचें काम राज्य सरकार करता. कुडचड्या वेल्या खेळा संकुलाचो तरणाट्यांनी लाव घेवचो, काब्रालाचो उलो. निलेशान एक स्टेप फुडें वचून की ताणें म्हटलें त्या प्रमाणे इट इज नॉट ओनली फॉर द प्रायज बट द फिटनेस मॅटर्स. आमी म्हणटा की फिट इंडिया, स्किल इंडिया, इन्क्लुझिव्ह इंडिया, त्याच बरोबर फिट गोवा, स्किल्ड गोवा, इन्क्लुझिव्ह गोवा. आणि हे फिटनेस दवरपा खातीर 7 गेमी घेवन जरी तेणी सुरू केला आसत जाल्यार जवळपास 2000 भुरगे ग्रावंडार येवप ही खूब व्हड गजाल आसा. आणि ताज्या खातीर तुमी निलेशाक नेटान ताळयो मारच्यो. नॅशनल गेम्स ज्यो गोंयांत जाल्यो ताज्या उपरांत उत्तराखंड जातल्यो, पण आमी ऑलिंपिक्साची तयारी करपाक सुरवात केल्या. हांवें कित्याक सांगता इन 2036 ऑलिंपिक्साची तयारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आतां सुरवात केल्या आणि भारत देश ते होस्ट करता. आणि हे होस्ट करताना त्या तरणाट्यांक तयार जावपा खातीर देशात वेगवेगळी खेलो इंडियाची सेंटर सुरवात केल्या. एक खेलो इंडियाचे सेंटर आमच्या मिरामार हांगासर आसा. जवळपास 40 पेक्षा चड भुरगे त्या खेलो इंडियाच्या सेंटरानूच रावता. तांची शिक्षणाची सोय, त्यांची रावपाची सोय ही सुद्धा सरकारात केल्या.
आम्ही म्हटला की खेलो गोवा सेंटर आम्ही तालुका लेवलाचेर सुरू करपाच्या, जेणे करून बेजीक फॅसिलिटीज त्या भुरग्यांक अवेलेबल करून दिवच्यो, तांकां कोचीस दिवच्यो. सीएम आता वडाचे ब्रिज इनॉग्रेट करता तेन्ना सांगला की 3 वर्सां जावची पयलीं हो आख्खो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तयार जातलो, तो फुडें सांगतलो. सो अशें करून हे कॉम्प्लेक्सा भितर हे 18 गेमीचे हे जे कॉम्प्लेक्स केल्ले आसा हे आमचे कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सराउंडिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां खातीर केल्ले आसा, पूण प्रेफरन्स कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर आसा. आनी तुमी सगळ्यांनी तयार जावपाक जाय. ह्यो आशिल्ल्यो सकाळच्यो खबरो. पळयत रावत प्रुडंट. परत रोखडेच मेळया. नमस्कार. देव बरें करूं.